बली भेटून templa तुझ्या बापा दरबाराच्या लागवड पावडा संगी वर्णिता तुका रायास संसाराच्या केदो वतो तुझो वैभव गायता तुका हरयेची वाकंतात महिमा सूर्य संद्रेम दोंगो तुमून करपे सागो आयल्या बरी भेटून templa तुझ्या बापा दरबाराच्या लागवड पावडा संगी वर्णिता तुका रायास संसाराच्या मोगाल भवन आनी भयणीनो ह्या मिसाच्या बलिदानाक आमी सांगत आसा हांगा सजमलेल्या तुमकां सुमेस्तांक हांव मोगाचो येवकार मागतां ह्या मिसाच्या बलिदानाची ते सवां ह्या बरी आसात अर्गां जावन ह्या मिसाचें बलिदान भेटयतात रेजल कुटीनो ताच्या जल्मा दिसा संदर्भी सांजूद वाडो तशेंच सांजूद ताद्या मारीपार लाभलेल्या सरबरेपणाक अर्गां जावन लिओ मोंतेरो तशेंच सगळ्या फिरगस कुटुंबाच्या त्या सवां खातीर इराद्या खातीर हे मिसाचें बलिदान आमी भेटोवचें जावन आसा तर आमची ते सवां मागणी या त्या सवां संगता मेळोवया सुमयाच्या पांयां तळा आमी समर्पण करया सुमयाची मजत करपा ह्या मिसाच्या बलिदाना मारीफात आमचेर आमच्या कुटुंबाचेर आमी मागून घेवया बापाचे आनी पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नांवे आमच्या सुमया जेजू क्रिस्त जे कृपा देवाचो मोग आनी पवित्र आत्म्याचो एकवो तुमचे सवे आसो मोगाचे न्हू एका मनाची आनी एका काळजाची जावन ह्या मेसा भोंवती आमी सांगता मेळ्ळ्या आज आमी न्यायनितीचो आयतार संभ्रमता आयची देवस्तुती कष्ट अनवरान सोम्याक साक्ष दिवंक आपोवणें दिता देवाच्या उतराक सरी जावन आमचें जिवीत मांडून हाडटना आमकां तिरस्कार आनी विरोधपण मेळचे सहज ह्या वेळार क्रिस्ताक साक्ष दिवंक गरज आसली कृपा ह्या मिसाच्या बलिदाना वेळार आमी मागया तशेंच समाजीन आनी अन्याय वळख जाल्ल्या पासून आमचे मागणें देवाक भेटोवया क्रिस्ततय म्हज्या मोगाल भवन आनी भयणीनो पवित्र स्नानाच्या साक्रामेंता मारीफात विशेष जावन प्रवादपणाचें मिसांव आमकां लाभलां तर सुमयाचें तें प्रवादपणाचें मिसांव आमी जारी करूंक करपा मागता आसतना खरो प्रवादी जावन सतानितीच्या वाटेन आमी चलोवंक आनी सुमयाची सुवार्ता परगट करूंक सुमयाक साक्ष जावन रावोंक तसो सुमी आमकां बोळ आनी कृपा दिवं दी म्हणून ह्या मिसाच्या बलिदाना वेळी आमी मागया सबारपोटी सतानितीन जियेन येतल्या खातीर एक खरो प्रवादी जावन आमकां मेळिल्लें तें मिसांव प्रवादपणाचें जारी करूंक सुकोवन पडलेल्या खातीर सुमया लागीं एकामेका लागीं बक्षाने मागया आनी नितळ खालसाण ह्या बलिदानाक आमी आयती जावया आमच्या पातकाची दूख उतरांनी उसान सांगता म्हणया हांव पातकी सर्पदा देवा आमकां भाव भयणीनो म्हजो गुन्यांव सरून सांगता मनान चिंतून तोंडाव सरून वायट धरून आनी बरें सरून हांवें जायतीं पातकां केल्यात ओ म्हजो अपराध ओ म्हजो अपराध ओ म्हजो बोवड अपराध त्या वचून बगयांक सदांच आमकां मुरये सगळ्या देवदूतां आनी भक्तां आमकां भाव भयणीनो म्हजे खातीर आमच्या श्रेश्वरा देवा लागीं विनंती करात म्हूण प्रार्थून मागता सर पदवेदा देव आमची काकूत करूं आनी आमची पातकां बगसून आमकां सस्नाच्या जिविता पावो सोम्या काकूत कर
Somyaka Kutka Krista Kakutka Krista Kakutka Somyaka Kutka Somyaka Kutka. Mahima, 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 Mahima Deva Kusagi Ani Shanti Taja Isa Sosari Sarvespora Deva Sargi Jaraya Sarpodvedar Deva Baba Ami tuka namaskar karta Ami tuka dilwasa Tuja tur vaibhava paso Ami tuka vakanta Somiya Jesu Krista Bapacha Yeklasputa Somya Deva Devate Shriye Tuso Sarate Pap Karta Namchi Kakutka Tum Bapacha Ujvyak Bosa Amche Magre Manan Ge Kita Povitratna Sangati Deva Bapa Te Mahime Jesu Krista Yeklostu Povi Yeklostu Ishvar Yeklostu Parameshvar Amen, Amen, Amen. प्रार्थूया. देवा आमच्या मोगाळ बापा तुझो मोग करतेल्यांक दिसानातलेली वर्ती देणी तुवें तयार केल्याय सर वस्तूंनी आनी सर वस्तू प्रासदीक आमी तुजो मोग करच्या आमची काळजां तुज्या मोगान पेटय आनी हे बरी आमच्या आशे वर्ती तुवें बसयलेली देणी आमकां फावो जावं या आमी मागता आमच्या सुमया तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो देव तुजे सवय पवित्र आत्मेच्या एकपणान जियेत आनी राजवर चलयता ससनाच्या ससना. जेरेमिया प्रवाद्याच्या पुस्तकांतलें वाचप. फुडाऱ्यांनी रायाक म्हळें जेरेमियाक जिवशी मारूंक जाय कित्याक तो ह्या शारांत उरलेल्या सैनिकांक आनी सगळ्या लोकांक ही उतरां सांगून तांचें धैर्य सुकयता. परजेचें बरेपण ताका नाका तांचो नाश जाय. जदेकिया रायान म्हळें पळया तो तुमच्या हातांत आसा कित्याक रायान तुमचे विरोध कांयच करूंक जायना. तेन्ना तांणी जेरेमियाक धरलो आनी रायाच्या पुता मेल्कियाच्या बांयत ताका दोरयेनी देंवयलो. ही बांय पर्यागाराच्या आंगणांत आसली. बांयत उदक नातलें चिकल मात्र आसलो. जेरेमिया चिकलांत रमलो आनी एबेद मेलेकान रावळेरांतलो भायर येवन रायाक सांगलें म्हज्या धन्या राया ह्या मनशांनी जेरेमिया प्रवाद्याक खरेंच वायट केलें. तांणी ताका बांयत उडयलो तो थंय भुकेन मरतलो कित्याक शहरांत आनीक खाण ना. तेन्ना रायान कुशींत एबेद मेलेकाक आज्ञा दिली हांगाच्या त्या मनशांक तुजे सेवे वर आनी जेरेमिया मरचे आदी ताका बांयतलो वयर काड. एबेद मेलेकान मनशाक आपणा सवें घेतलें आनी तो रावळेराच्या भंडारांत
भंडाराच्या वस्त्रागाराक गेलो. थंय ताणें पोरण्या आनी पिंजलेल्या वस्त्राक चिंद्यो घेतल्यो आनी त्यो एका दोरयेन बांयत जेरेमियाचे देंवयल्यो. देवाचें उतार्यें. देवाचे उपकार. सर्वेस्पora मुझे कुमके केम तुर्का. सर्वेस्पora मुझे कुमके केम तुर्का. आशेऊन सर्वेस्पराची वाट हांव पळयतालो. ताणें मुजेर मागून दिश्ट घाली, म्हज्या उल्याक खाण दिले. सर्वेस्पora मुझे कुमके केम तुर्का. ताणें म्हाका उबिराच्या आनी चिखलाच्या कोणांतलो वयर काडलो आनी खडपार म्हाका दवरून म्हजे पांय हालनाशे दृढ केले. सर्वेस्पora मुझे कुमके केम तुर्का. सर्वेस्पora मुझे कुमके केम तुर्का. हेब्रेवांक बरयल्या पत्रांतलें वाचप. भावा भयणीनो, तर आमचेंच विशयांत कितें म्हणचें. हे कुपान वेडो घाल्ले बरी भावार्थाच्या इतल्या साक्षांनी आमचे भोंवतणी वेडो घाला आसता आमचे वयलें पथकाचें वजन आमी काडून उडया. आमकां रेवड घाल्या पथकांतावन सुटोवन आमी धांवंक धरलेली वाट तिरासाणेन धांवया. आमचे दोळे सदांच जेजूचेर कंसया. तोच आमच्या भावार्थाचो आरंभ आनी शेवट. आपणाक लाबोंक आसलेल्या आनंदा खातीर लज म्हूण लेखीन आसा. खुर्साचें मरण मोरूंक तो तयार जालो आनी आतां तो देवाच्या सिंहासनाच्या उजव्यार बसला. खोट्या मनशांतावन कितें सक्कर ताका सोंसूंक पडलें ह्या विशयान तुमी चिंतून पळया. देखून तुमी धैर्य उणें कर, तुमचें झूज अर्द्यार सोडचें न्हय. पथकाचेर तुमी झुजल्यात वय, पूण तुमचें रगत वळता पर्यंत झुजोवंक तुमकां येदोळी संदर्भ मेळ्ळो ना. देवाचें उतर हें. देवाचे उपकार. Alleluia, 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 Alleluia. मुझे बकरे मुझे ताळो आयकतात म्हणटा सोमी. हांव तांकां वळखता आनी ते म्हज्या फाटल्यान येतात. Alleluia, 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 Alleluia. सर्वस्व तुमचे सवे आसो. तुमचे सवे आसो. लुका प्रमाणे जेजू ख्रिस्ताचे शुभ वार्ता. महिमा तुका सोम्या. त्यावेळी जेजू आपल्या शिष्यांक सांग लागलो, हांव संवसाराक उजो लावंक आयलां आनी तो आतांच पेटलेलो म्हाका जाय. हे शिवाय हेर कितें आशा म्हाका आशयत. एक स्नान हांवें घेवचें आसा आनी तें घेता पर्यंत म्हाका जिवान जीव ना. संवसारार समाधान हाडूंक हांव आयलां म्हूण तुमी चिंतात वे? ना, समाधान न्हय. हांव तुमकां सांगता, तुमचे मदें वेगळासार घालूंक हांव आयलां. ह्या फुडा एकच कुटुंबांत 5 जाणां मदें अशें वांटे जातले. तेग दोगांचेर आनी दोग तेगांचेर आड रावतले.
बापय पुताचेर आनी पूत बापायचेर, आवय दुयेचेर आनी दू आवयचेर, माय सुनेचेर आनी सून मायचेर आड रावतली. देवाचे उतार हे. वागणी तुका क्रिस्ता. जेसू क्रिस्त थंय म्हज्या मोगान भावानो आनी भयण्यानो, आमच्या दिसपट्ट्या जिविताचेर आमी नदर घालतना वा आमच्या बोवारी आमी नदर घालतना कोणी एक मनीस सतानीत जियेता, एक बरें जिवीत जियेता, वायट करतल्यांक अन्याय करतल्यांक तो एक कांटो जावंक पावता आनी त्या देखून मस्तवडी ताका केनचे ताजे विरोध कितेंय करूंक पेसारचे हे आमकां पळोवंक मेळटा. तशेंच कितेंय एक नवें साव हाडूंक आमी प्रयत्न करतना, खंयची एक बदलावन हाडूंक आमी प्रयत्न करतना सबाज जाणांनी पातोर मारचे, सबाज जाणांनी खबरो करचे, सबाज जाणांनी उलोवचे, हेंय आमकां कळीत आसा, हेंय आमकां घडटा. आनी ताका लागून आमच्या भारत देशाचेर आमी नदर घाल्यार आमकां क्रिस्तांवांक विविध तरांच्या बदलाम आमचेर घालून कश्टांचे दोगदोंचे हे आमच्या भारत देशान आसा. आमचें जिवीत मोगा सेवेचें सबारांक तें अडखळ जालां, सबारांक तें कश्टांचें जालां, सबारांक तें बरें दिसना आनी त्या देखून विविध तरांचे बदलाम क्रिस्तांवांचेर घालून दोगदोंचे कश्टांचे हेंय जराल तरान आमच्या देशांत आमचे बावारी घडोवन आसा. पूण मोगाल भावांनो आनी भयणीनो, कितेंय आसूं दी, कित्याक हांवें सांगलें पवित्र स्नानाच्या सक्रामेंता मारिपात आमी क्रिस्तांवां आमकां ती दोडे मिसाव मेळना. सोमयाचे याजकपणाचे, सोमयाचे रायपणाचे आनी प्रत्येक जावन सोमयाचे प्रवादपणाचे मिसाव. ते लागून आमी अरियेकल्यांनी प्रवादी जावन सतानितीन आमी जियोंक आसा आनी केन्ना आमी सतानितीन जियेता, सोमयाच्या मौल्यांनी आमी चलता, आमी एक बरें जिवीत मांडून हाडटा. तवळ आमी जायतेच्या जिवितांत वांटे फांटे करूंक, जायतेच्या जिवितांतलें समाधान पाड करूंक, जायत्यांक न्हीद नाचलेल्या बरें करूंक आमी शकता. आनी त्या देखून जायते विरोध पळोवन आमच्या दिसपट्या जिवितांत आमकां भोगूंक मेळटा. आनी ह्या सकड विरोधपणाचेर आमी क्रिस्तांवांनी शेळमोडेनय बदलाक आमी उर्बेस्त क्रिस्तांव जावन आमकां मेळिल्ले ते प्रवादपणाचे मिसांव आमी जारी करी जाय, आमी वावरी जाय म्हणलें आपोवन आयचे दिसा आयची देवस्तुती आमकां दिवंक प्रयत्न करता. हाचे पयले वर्साप एरेमिया प्रवाद्याच्या पुस्तकांतलें आमी आयकलें प्रवादी जेरेमियाचें जिवीत कितें जावन आसलें आनी ताका कशें चलयलो आयच्या वाचपांत आमी आयकलें. मोगाचें न्हू, जेरेमिया प्रवादी देवान विसून काडलोलो, देवान एक वर्ते मिसावन दिवन धाडलोलो व्यक्ती जावन आसलो आनी देवाचें उतार परगड करतना तें उतार साबारांक कोडू जावंक पावलें. साबारांक जीव तें जिरोवंक सकोनात, कित्याक जेरेमिया प्रवाद्यान प्रवाद केल्लें तें उतार तें उज्या सारकें आसलें. सबारांच्या जिवितांत उजो पेटोवंक लागलें, सबारांचें जिवीत तें बसमूंक लागलें, सबारांचें जिवीत कश्टांचें जावंक थंयसर सकलें आनी त्या गांवांत त्या थंयसर वांटे पांडूंक हाडूंक सांगलें. प्रत्येक जावन जेरेमिया प्रवाद्यान रायाक सांगलें, तुवें बाबिलोनाच्या राया विरोध झुजचें रावयचें आनी तुवें ताका सरेंडर जायचें, तुवें तुका ताच्या पांयां तळें तुका समर्पण करचें. पुरो सगळ्या इस्रायल प्रजेच्या समाधाना खातीर, इस्रायल प्रजेच्या बचावी खातीर, इस्रायल प्रजेच्या शांती खातीर तुवें अशें करूंक जाय. आनी केन्ना जेरेमिया प्रवाद्यान सांगलें हें रायाक आनी रायाच्या आस्थानांत आसलेल्या सगळ्यांक कोडू जालें आनी ताचेर विविध तरांचे बदलाम घाले. आनी राया कडेन वचून तांणी कितें सांगलें हाच्या वाचपान आमी आयकलें. आनी त्या देखून ताका धरलो, त्या बांयत ताका घालो आनी थंयसर तो वळवलतलो, कश्ट जातलो. पूण देव त्या कश्टा मदें आसलो. देवाचें योजन, देवाची मांडावळ, कित्याक
ती विचित्र जावन आसा कित्याक प्रवादी जेरेमिया ताचे मिसांव न्ही देवाचे मिसांव करनासलो तो देवाचो प्रवादी देवाच्या नांवान तो उलयतलो आनी त्या देखून त्या एका तरणाट्या मारी पात तो स्पिरीट ताचे थंय जागो जालो रायस अशें वचून तो विनंती करता आनी एरेमिया प्रवाद्याक त्या बांयतलो वयर काडूंक ताणें करचें प्रयत्न आमी आयकलें मोगाल भवन आनी भयणीनो जे कितें जेरेमिया प्रवाद्याच्या जिवितान घडलां तें आमच्याय जिवितान घडटा पूण आमचो देव आमच्या सांगात आसा आमी कश्टातना ताजो वाव करतना ताजे मिसांव करतना आमी एक सुरी न्ही मोगाचे न्हू त्या देखून आमी मस्त जाणां जावन आयकचें पडटा एका बिरगजेन याजक जावन आसतना एका वाड्याचो गुरकान जावन आसतना एका बिरगजेचे उपाध्यक्ष वा उपाध्यक्ष जावन आसतना एका संघ समत्यान वावर करता आसतना साबारांचें आयकचें पडटा जायत्यो संगते आयकचें पडटा कित्याक आमी प्रवादपणाचें मिसांव करचें सुमयाचें मिसांव करचें आनी तें मिसांव साबारांची न्हीद पाड करता साबारांच्या जिवितांत उजो पेटोवंक शकता मोगाचें न्हू त्या देखून ह्या सगळ्या मदें आमी प्रवादपणाचें मिसांव करूंक आसा आयच्या वांजेलाचेर आमी नदर घाली जाल्यार जेजून तेंत म्हणलें तुमी कितें चिंतात हांव घालें समाधान हाडूंक आयलां म्हणून हांव समाधान न्ही हांव उजो पेटोवंक आयलां जेजूची उतरां म्हळ्या हांव उजो पेटोवंक आयलां कसलो उजो जेजून पेटयलो उजो तो मोगाचो उजो जेजून पेटयलो उजो तो सेवेचो उजो जेजून पेटयलो उजो तो बरवशाचो उजो जेजून पेटयलो तो उजो भावार्थाचो उजो मोगाच्या न्हू ज्या परिस्थितींत धर्माचे मुखेली आनी धर्माचे जे कितें वडील जावन आसले तांणी लोकांक कश्ट दिले मस्त दिले तांचेच राज बांदले अनित अन्यायाचे जिवीत जिवन आसले आनी असल्या समाजांत जेजू उजो पेटयता थंयसर तांचे मदेंत वांटे पांटे करता तांचे थंय आसलें समाधान तो बिगडायता आनी त्या मरी पात एक बरी समाज एक संतोषाची समाधान शाश्वीत समाधानाची समाज बांदूंक ताणें प्रयत्न केल्ले ते आमकां कळयतात आनी हें करता आसतना जेजूक खंडीत कळीत आसलें आपणाक कुर्सायतले आपणाक मोरोग आसतलें पूण जेजू खंयच्याय भियोना जेजू धैर्यान कित्याक आपणाची खुशी न्ही हें बापाची खुशी हें बापाचें मिसांव म्हूण समजलो जेजू धैर्यान मुखार वता आनी आपणाचें मिसांव तो पूर्ण करता आनी निमाणे त्या कुर्साचेर काळून आपणाचें मिसांव ते संपूर्ण करता मोगाल भवनो आनी भयणीनो जेजू एक खरो प्रवादी जावन देवाचो पूत जावन आपणाक कितें मिसांव दिलां तें जारी करूंक प्रयत्न आनी साबारांच्या जिवितांत उजो पेटोवंक साबारांचें समाधान ते नासमाधान हाडूंक तांच्या जिवितान प्रयत्न करता आनी त्या मरीपात एक बरी समाज सतानितीची समाज थंयसर रुपीत करूंक प्रयत्न केल्लें आमी पळयता मोगाचें न्हू आनी हेंत हाच्या दुसऱ्या वाचपांत हेब्रेवांक बरयल्या पत्रांत सांपावलूय दुसऱ्या वाचपांत हेब्रेवांचो बरयल्या पत्राचो बरोवपी हेंत उल्लेख करता जेजूचें जिवीत जेजूक ताचो शेवट जेजूक ताचें मिसांव कितें कळीत आसलें जाल्यार तो भियोना कंगाल जावना आपणाच्या कुर्साक ताणें वेंग मारली आनी ताचें मिसांव ताणें केलें म्हणलें आमकां हें पत्र आमकां समजोवंक प्रयत्न करता मोगाचें न्हू हेजें दुसरें वाचप आमी नियाळ करतना थंयसर जुदेव धर्माक नव्यान सेरवाल्ले आनी पयलेंचे आसले आनी नव्यान सेरवाल्ल्या वेळार थंयसर तांकां कश्ट आसले दगदोनी आसले पूण ह्या नव्यान सेरवाल्ले तांचें बातकी जिवीत आदलें जिवीत सगळें सांडून एक बरें जिवीत जियोंक तांणी सुरवात केल्लें आनी त्या देखून ह्या वाचपाचो बरोवपी तांकां कितें म्हणटा आमकां घाल्ल्या पातकांतावन सुटून आमी धावूंक धरलेली वाट तिरासान धावया आमचे दोळे सदांच जेजूचेर आमी कंसोवया तसो आमचो बरोवस भावार्थाचो आरंभ आनी शेवट पळय कितलीं सोबीत उतरां त्या देखून आमी ह्या सगळ्यांतले भायर येवन धावूंक सुरू केलां आमी धावया कोणायक भियोंकचें नाका कित्याक आमचे दोळे सोमयाचेर जेजूचेर आमी कंसोवया तसो आमच्या भावार्थाचो आरंभ आनी शेवट म्हणलें आमकां हो बरोवपी सांगता आनी त्या मरीपात आमच्या क्रिस्ती जिवितांत खंयच्यायकी आमी भिये नासतना उर्बेस्त क्रिस्तांव जावन सोमयान आमकां दिल्लें तें मिसांव आमी जारी करूंक वावरूंक आमकां आपोवणें आसा
तर मोगाल भावानो आनी भयणीनो, आज ह्या सगळ्या देवाच्या उतराचो नियाळ आमी करताना मोगाचे न्हू, आज आमचे मदें आमच्या पिरगस कुटुंबान आमच्या समाजांत जे कोण प्रवादपणाचे मिसांव करतात, जे कोण स्वता नितीन जियोवन एक बरी समाज बांदून हाडूंक प्रयत्न करता, तसल्यांक आमी सांगात दिवचें, तसल्यांक आमी प्रोत्साहन दिवचें, तसल्यांक आमी पाठिंबो दिवचें गरजेचें मोगाचें न्हू. आमी तांचे पायदन ओडचे न्ही, आमी तांकां नाश करूंक आमी प्रयत्न करचे न्ही. आमी तांचे सांगात हाताक हात मेळोवन एक बरी फिरगज, एक बरें समाज, एक बरें देश असलें बांदून हाडूंक, एक बरें कुटाम बांदून हाडूंक आमी प्रयत्न करचें. तें गरजेचें मोगाचें न्हू. तें आमचे हर एकले जे मिसांव म्हणलें आमकां आपोवन दिता. दुसरें, आमी हर एका क्रिस्तवांनी आमच्या कुटुंबांत, आमच्या वाड्यांत, आमच्या बोवारी आज आमी उजो पेटोवंक जाय. कसलो उजो आमी पेटोवंक जाय? आज आमी मोगाचो उजो पेटोवंक जाय आनी एकल्याच्या जिवितान बरवशाचो उजो पेटोवंक जाय. जे कोणा थंय भावार्थ शेळेला तांच्या जिवितान भावार्थचो उजो पेटोवंक जाय. आमी जे कोणाक आमची गरज आसा तांचे थंय सेवेचो उजो आमी पेटोवंक जाय मोगाचें न्हू. आनी त्या मरीपात आमच्या वाड्यांत, आमच्या समाजांत आमी शांती, समाधान, न्याय नीत रुपीत करूंक आमी एक प्रवादी जावन आमी वावर करचें जाय, आमी प्रयत्न करचें जाय म्हणलें आमकां आपोवन आसा. तें आमी करूंक पेसाडूंक आसा. आनी हें पुरो करतना आज जेजू आमकां बसयता मोगाचें न्हू. भिये नाकात, हांव आसा, हांव तुमचें सवें आसा, तूं एकसुरो न्हय. ताका लागून मोगाल भवन आनी भयणीनो, आज आमची मस्त जाणां भावना जावंक पुरो याजक, धर्मिका, लायक भावना जायतीं जाणां खंयच्याय संगतेक भियेन आसतना आज धैर्यान प्रवादपणाचें मिसांव करतात, सोमयाचे सुवार्ता परगट करतात. जाल्यार कित्याक तांची नदर सोमयाचेर तांणी कसयल्या. सोमी भावार्थाचो आरंभ आनी शेवट म्हणून तांणी घेतला आनी त्या सोमया खातीर मोरोंक, त्या सोमया खातीर कश्टोवंक तीं तयार आसात आनी तांची धांव तांणी धांवोंक सुरू केल्या. तर असल्यांची देख आमी घेवया, असल्यांच्या वाटेन आमी चलोवंक आमी प्रयत्न करया आनी आमी एक सतानितीचें, एक भावार्थाचें जिवीत जियोंक आनी प्रत्येक जण आमची नदर सोमयाचेर खंचोवन आमी हर एक दीस धांवोंक सोमया सांगाता आमी प्रयत्न करया मोगाचें न्हू. आनी तिस करपा त्या सोमया तावन ह्या मिसाच्या बलिदान वेळे आमी जोन घेवया. आमीन. उबे रावया. आमच्या भावार्थाची उसारणी आमी करया. एकाच देवाक सत म्हणटा, सर पदवेदार बाप तो, सर्ग आनी पृथ्वीचो, दिसत्या आनी ना दिसत्या सर्व वस्तूंचो रचणार. आनी एका सोमया जेजो क्रिस्ता सत म्हणटा, देवाचो एकलोच पुतो, सर काळांनी बापातावन जल्माला. देवातावन देव, उजवाडातावन उजवाड, खऱ्या देवातावन उपजलो खरो देव. तो देवातावन जल्माला, ताका रसूंक ना. बापाच्या सैम बसो ताचे वरवीं सर वस्तू केल्या. आमा मनशा बसत आनी आमचे सोडवणे बसत सर्गार तावन तो देवलो. आनी पवित्र आत्म्यावरी हांव कामरियेचे उदारी ताणें कूड घेतली आनी तो मनीस जालो. आनी आमचे बसत बोंसला ताका पुरसाद मारलो. ताणें कश्ट मोरान सोंसलें आनी ताका आनी केपिलो. आनी पवित्र पुस्तका प्रमाणे तिसऱ्या दिसा तो पुन्हा जिवान जालो, सर्गा सोडलो आनी बापाच्या उजव्या बसला. जिव्यांचे निमेल्यांचे मनसे व्हरून वैभवान तो परतून येतलो आनी ताचे राजवटके शेवट आसचो ना. आनी पवित्र आत्म्या सत म्हणटा, ईश्वर आनी जीव दाता तो बापा आनी पुता तावन निप्त जाला. बापा आनी पुता बराबर ताका समा सारको नमस्कार आनी महिमा फोवो. प्रवादे वरवीं तो उलयलो. एकेच पवित्र कॅथोलीक आनी धर्मदूतावरी स्थापलेले देव सभेक सत म्हणटा. पातक्यांच्या बक्षणे खातीर एक पवित्र स्नान आसा म्हूण मानता. आनी मेल्ल्यांच्या पुन्हा जिवानपणाक आनी ससनाच्या जिविता विश्वासून रावता. आमीन. मोगाल भवनो आनी भयणीनो, आमी बरवशाची यात्रिका. आमची नदर सोमयाचेर खंचोवन आमी धांवोंक आसा. आमची भावार्थी जिवीत जियोंक आसा. प्रवादपणाचें मिसांव जारी करूंक आसा. तर सोमयाची कृपा मजत ह्या प्रार्थनाद्वारे आतां आमी मागून घेवया. सर्गींच्या बापा, पवित्र सभेच्या वडिलांक, याजकांक आनी धर्मिकांक जेजू क्रिस्ताक साथ जावन न्यायनिती खातीर वाव करूंक कृपा आनी धैर्य दी म्हूण मागता. जवाब, बापा आमचे मागणे आयक. बापा आमचे मागणे आयक. आमच्या राष्ट्राच्या फुडाऱ्यांनी जात, मत, भास म्हणलो भेद करिनासतना
सर्वांचे उदरगते खातीर निस्वार्थी सेवा करूंक आनी बरी समाज बांदून हाडूंक तांकां उर्बेवन कर म्हूण मागता. बापा आमचे मागणे आयक. आमची कुटुंबां तुज्या मोगाची आनी समाधानाची बिडारा जावं. कुटुंबाच्या सर संद्यांनी तांचे ते आसो वेगळाचार मनस्ताप पयसकन एका मनाची आनी एका काळजाची जावन जिवंक आदार दी म्हूण मागता. बापा आमचे मागणे आयक. आमचे मदें पिडे शिडेंत आनी हेर कश्टांत आसच्या सर्वांचेर बेसांव घाल. तांची पिडा गूण कन तांणी दैर सांडी नासतना बावट्टान तांची जिणी जिवंक तांकां तुजे कृपेन बर म्हूण मागता. बापा आमचे मागणे आयक. समाजेंत आनीत अन्यायाक वळख जाल्ल्यांचेर तुजी काकुळतेची दिश्ट घाल. बऱ्या मनाच्या मनशाद्वारी तांकां न्यायनीत फावो जायशे कर म्हूण मागता. बापा आमचे मागणे आयक. ह्या एवकारिस्ताच्या मेजा बावारी एकठांय जाल्ल्या आमी सर्वांनी आमचे मदें वांटे फांटेचे वादाळ उपजोवंक अवकाश दिनासतना एक कुटाम कशे एकवटीत रावंक तुजो आदार दी म्हूण मागता. बापा आमचे मागणे आयक. एक घडीभर आमचे दोळे धांपया. आमच्या वैयक्तीक गरजां खातीर आमी मागया. कोणी आमचे लागीं मागूंक सांगलां तांचे खातीर मागया. प्रत्येक जावन आमच्या कुटुंबा खातीर, गांवांत परगांवांत आसलेल्या आमच्या कुटुंबाच्या सांद्यां खातीर, प्रायवंतां खातीर, पिडेस्त भावंडां खातीर, जायतीं जाणां आमच्या पिरगेजेन पिडेस्त आसात, आस्पत्रेंत आसात, घरांनी आसात. प्रत्येक जावन आमच्या आस्पत्रेन आसो आमचो भाव फिलीप दीपक ताच्या भलायके खातीर आमी मागया. आमची बहीण सेलीन तिच्या भलायके खातीर, पावनचेची ल्हान फुलवाड्यांतली आमची बहीण ती आस्पत्रेंत आसा, तिच्या भलायके खातीर आमी मागया. तशेंच घरांनी जायतीं जाणां अस्वस्थ आसात, आस्पत्रेंत जावन डिस्चार्ज जावन आयल्यान तांच्याय बऱ्या भलायके खातीर आमी मागया. सोमयान ह्या सक्कड पिडेस्तांक आपडून गुणगरच्या बरी भलायकी तांकां दिवचे खातीर आमी मागया. ह्या पवित्र थळाक येवच्या सक्कड भक्तिकां खातीर, गांवांत परगांवांत आमचे जायते दानी आसात. ह्या पवित्र थळाक ह्या बिरगस कुटुंबाक जायतें बरें मन दाखयतात. ह्या दानी खातीर, तांच्या कुटुंबा खातीर, तांच्या बिझनेसा खातीर, तांच्या वावरा खातीर आमी मागया. सर्गीच्या भोव मोगाळ बापा, आमकां हर एकल्याकी तुवें प्रवादी जावन मागलाय आनी तुज्या सतानितीच्या वाटेन समकून तुवें आमकां दिलें मिसांव जारी करूंक तूं आमकां आदार दिताय. तुवें दिवच्या सक्कड कुरपे बेसांवा खातीर आमी तुका आज अर्गां दिता. तुका आमी दिन वाचता. आमी खरें प्रवादी जावन तुजें मिसांव जारी करूंक वावरूंक आमकां आदार दी. आज आमी उबारलेली ही सक्कड मागणी, आमच्या काळजा मनांतली मागणी ते समा तो मानून घे. तुजे कुशे मना प्रमाणे आमकां कितें गरज आसा तूं दी. हे आमी मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवें. आमेन. देव कितें सोमिया तुका हे पेटोवणे वेळा ना कितें मुझे मोडले म्हाकाच भेटयता तुका, म्हाकाच भेटयता तुका. उंडो जिवितासो दीन म्हाका पोसता, वायन तो दाकासो सस्ती पिवन करता. कष्टा वावरासो फो तुवें म्हजे तुका भेटोवन दिवच्या, म्हाका तुवें रस्ता, म्हाका तुवें रस्ता. म्हज्या मोगाळ भावांनो आनी भयणीनो, म्हजें आनी तुमचें हें बलिदान सर पदवेदार देवा बापा मानतर असलें जावं दी म्हणून मागान. तुमच्या बलिदान आपल्या मनाक आनी महिमेक आमच्या नेटक्या पवित्र सभेच्या देवाक सर्वेस्पर मानून घेवं.
प्रितीच्या बापा आमचे बलिदान मानून घे तांदूळ तुझे आनी आमचे मदें जिवासो आनी मोगाचो सन्मान वाडत वेता तुवें दिलाय ते तुका भेटोवन आमी तुकाच बगूंक निर्मी क्रिस्त आमच्या सुमया वरवीं सवेस्पो तुमचे सवे आसो आमची काळजां उबारुया सर्वेश्वराक आमच्या देवा दिनवासुया सर्वेश्वरा पवित्र बापा सर्पद्वेदरांनी ससनाच्या देवा सरकाळी आनी सर्वांतय जेजू क्रिस्त आमच्या सुमया वरवीं आमी तुका दिन वासूंक फावो ओ कायदो नितीसो आनी आमच्या फायद्यासो पातकी मनशांची दाय करून ताणें आमकां मायता जल्म घेतलो कुर्साचे मरां सोसून ससनाच्या मरणांतली आमकां सोडयली आनी मरणांतलो पुना जिवान जावन ससनाचें जिवीत आमकां दिलें देखून आतां देवादुतां बराबर आनी सर्गीच्या दळबारां सांगाती तुजे महिमेचें कीर्तन आमी निरंतरी गायता पवित्र 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 दरबारांचो सर्वेस्वर सर्गांनी संसार भला तुझ्या वैभवान ओ सर्गी तुका जय ओ सर्गी तुका जय ओ सर्गी तुका जय 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 ओ सर्गी तुका जय सर्वेश्वराचे नावे येता ताका जय जय ओ सर्गी तुका जय 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 ओ सर्गी तुका जय बापा करोस तूं पवित्र आनी सगळी तुजी रचना तुका वाखाणटा कित्याक तुजे तावन जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता आमच्या सुमया वरवीं पवित्र आत्मेच्या सक्तीन सजीव आनी पवित्रपण उपजाता उदेंती जावन अस्तम ते पर्यंत तुका एक निर्मळ भेटोवन इगच्छा एकाशा परजा तूं जमयत आसाय देखून बापा कालतेपणी आमी हे मागणें करता तुका भेटोवच्याक आमी आदल्यान ती देणी त्याच पवित्र आत्म्यावरी तुज्या पुता आमच्या सुमया जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रग जावच्याक तूं ती पवित्र कर ताचीच आज्ञा पाळोवन आमी हो संस्कार समारंभता तो परदीन जालो ते राती ताणें उंडो घेतलो तुका नव्यान दिन वाचलो तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हळें ओ तुमी समेस्त घेयात आनी खायात ही म्हजी कूड तुमचे बसो समर्पणची तेसपरी जेवण जाता आसतना काल्स घेतली तुका नव्यान दिन वाचलो ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हळें तुमी समेस्त घेयात आनी अंतले पियेयात ही म्हज्या रक्ताची काल्स नव्या आनी सासणी कराराचें येरगन पदकाचें बॉक्सांनी मेळच्या तुमचे बसत आनी समेस्त मनशां बसत तें वारवतलें हें म्हज्या उगडासा करान
Bavarta sugun परगचोया Sumya Jesu ami hovundo kata Ani eka sinte priyeta Title potito vaivavan Yesu Ami tuje maran परगटा बापा आमचे सोडून बसो तुझ्या पुतान ससलेल्या कष्टा मरनासो ताज्या आनंद बरीत पुन्हा जिवनपणाचो आनी सर्गा सडनेचो आमी भक्तीवनी उगडास करता आनी तो परत येतलो मंथाची वाट पळोवन आसा देखून आमी उपकारी काळजान हे जिवीत आनी पवित्र बांदिता तें बलिदान तुका समर्पिता जे बलयेन आपल्या मरणान आमकां तुजी इश्टागा जोडल्या तीच बली आतां तुजी पवित्र सभा तुका भेटयता तिजे तुजी दाल दिश घाल आनी तुज्या पुताचे कुडीन आनी रक्तान पोसताय तांकां ताज्या पवित्र आत्म्यान बर आनी जेजूचोवें एक कूड आनी एक आत्मो आमी जावंक निर्मी तुका भेटयलेलें सासणीक दान तूं आमकां करूं आनी अशें देवाचे माये भोव बागेवन आमकां मुरयेच्या सांजू जैतीचो पोती तुज्या बागेवन धर्मदुतांच्या सांजू दुतात देवाच्या आनी वैभवी रक्त साक्षांच्या आनी सुमेस्त भक्तां सांगाता तुवें विसून काडलेल्याच्या दायजान आमकां वांटो मेळो तांचे विनवणेचो आदार आमकां निरंतरी मेळटलो म्हूण आमी विश्वास धरता बापा हे बलये वरवीं आमकां तुजी इश्टागात मेळ्ळी तिचे वरवीं सगळ्या संवसाराक शांती आनी तारान फावो कर म्हूण आमी मागता तुज्या साकरा लिओ 14 आमच्या भगेवन बापाच्या आनी पिटर पावल आमच्या गवळी बापाच्या सांगाता पवित्र सभेच्या सुमेस्त गवळी आनी मनियारां बराबर तुज्या पुतान तुका जोडून घेतलेले सगळे परजे सांगाती ह्या संवसारान वारसो रे तुजे पवित्र सभे बावार्थान आनी प्रिती मोगान थीर कर तुजे उजीर तुवें एकठांय केल्ल्या ह्या तुज्या कुटुंबाची मागणी दयेन आयकून घे कणवळ्या बापा संवसारान शिंपडलेल्या तुज्या भुरग्यांक दया करून तुजे थंय एकठांय आमच्या मेल्ल्या भावा भयणी आनी तुज्या इश्टागती ह्या संवसाराक अंतरलेल्या सुमेस्तांक मई पासान तुज्या राजान घे थंय आमी तुजी महिमा बघून ससनाक ददोशी जातल्या म्हूण आमकां बरवोस आसा क्रिस्त आमच्या सुमया वरवीं ताजे उदेची सगळ्यो बऱ्यो वस्तू तूं संवसाराक वांटून दिताय त्या जेजू वरवीं त्या जेजू सांगता त्या जेजू थंय पवित्र आत्मेच्या एकपणा सर्पद्वेदार बापा सर्वंदनानी वैभव तुका ससनाच्या ससना आमेन जेजून सता नितीचे देवाचे राज बांदून हाडूंक पेसाडलो आमकां इथेंत राज बांदूंक ताणें उलो दिला तर आमी प्रवादी जावन सोमयाचें असलें देवाचें राज आमी बांदून हाडूंक वावरूंक सोमी आमकां ताची हातेरां करून दी म्हणून सांगता बापाक उलो मन मागया आमच्या बापा सर्गीच्या तुजें नांव पवित्र जावं तुजें राज आमकां येवं तुजी कशी सर्गा जाता तशी संवसारान जावं आमचो दिसपरतो ग्रास आज आमकां दी आनी आमी आमचे सुकलेल्या मुक्षेता तशें आमची पातकां बगस आनी आमकां ताळणेन पडोवन दिनाका पूण वायटांतलें आमकां निवार सर्वेस्परां सर्वायटांतलीं आमकां निवार दया करून ह्या जिवितांत स्वस्थगाय आमकां दी सर्गीचें बाग आनी आमच्या सोडवंदरा जेजू क्रिस्ताचें येणें बरोवशान अत्रेकतल्यांक आमकां तुजे उदारका कुदी सर पातकांतली सुटाय आनी सर आकांतांतलें विघ्नांतलें वायटांतलें पिडेशिडेंतलें आनी सर तराच्या अवघडांतलें आमकां हरी एकल्या की तूं वाटाय सुमया जेजू क्रिस्ता तुज्या दमदता म्हळें तुमकां शांती दवरता म्हजी शांती तुमकां दिता आमच्या पातकांचेर न्हय पूण तुज्या पवित्र सभेच्या बावार्थाचे दीस घाल आनी तुजे कुशे प्रमाणे आमकां शांती दी आनी एकवटान सांबाळ तो जियेत आनी राजवर चलयता ससनाच्या ससना आमीन सुमयाची शांती सदांकाल तुमचे सोवे आसो तुमचे सोवे आसो सुमयाची शांती एकामेका वांचून घेवया
देवाची जे शेळये संसाराचे पाप करतले आमची काकुळत कर. देवाचे शेळये संसाराचे पाप करतले आमची काकुळत कर. देवाचे शेळये संसाराचे पाप करतले आमकां शांती दी. पळयात ओ जेसू ही देवाची शेळी संसाराचे पाप करता ती सतानी तिने जिवन देवाचे राज बांदून आमचे कधी तसो जीव त्याग सॅक्रिफायस केलो. वस्तू सोमी प्रवादी जावन जिवन आमचेय मिसांव करूंक आमकां बळ आनी गठाय दिवचो. तर ह्या सुमयाच्या जेवणाक पयला आमी सुभागी. सुमया त्यो म्हजे भितर येवचे म्हाका फावना पूण तुज्या उतरांस म्हाका भलायकी मेळटली. जेजू मोगा जेजू दया मुझे तैयों का शिदा. स्वागत का काळजान मुझा आत्म्याक मुझा दिखटा. तुकास म्हाका ओपून दिता आत्मिकान जाता. सासरी जिवीत म्हाका लाभून कुर्सार जीवर पिलो. आत्मान सोसून जीव सरपून तुकाच भेटोन दिलो. तुझे कुशे त्याग केलो बाबा कुशे काळ जालो. तुझे कुशे त्याग केलो बाबा कुशे काळ जालो. जेजू मोगाळ जेजू दया मुझे दयेव काशिदा. स्वागत तुका काळजान मुझा आत्म्याक मुझा दिघटा. तुकास म्हाका ओपून दिता आत्मिकान जाता. प्रार्थुया. खणवळ्या बापा या क्रिस्त प्रसादा वरवीं जेजूचे जिवे सांदे कशे आमी वाडटा. संवसारांत तसो उपकार घेवन सर्गार ताची भागीदार आमी जावंक पावो. या आमी खालतेपणी मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवीं. आमेन. जुबले वचचे मागणे सांगता म्हणया. सर्गींच्या बापा तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता आमच्या भावातय तुवें आमकां दिलोलो भावार्थ आनी पवित्र आत्म्याद्वारे आमच्या काळजांत जळयलेलो सेवेचो दिवो तुज्या सर्गींच्या राजाच्या येण्याक आमचो बगी अत्रेक परस जागृत करूं. तुजी कृपा आमकां ताका नासतना सुवार्थेचें बी पोशण करतलीं जावन रुपांतर करूं. एक नवो सर्ग आनी एक नवी पृथ्वी आसा जावच्या खंडीत बरवशान मनशाकुळांनी सगळे श्रेश्ठतें तें बी रुपांतर हाडूं. तेन्ना वायटाची सकत पुर्ती नाश जातली. तुजी महिमा ससनाक परजलतली. जुबलेवाची कृपा बरवशाची यात्रिका जावन आसच्या आमचे थंय सर्गींच्या दिरव्या तेवशें अत्रेक नवो करूं. तिस कृपा सगळे पृथ्वेर आमच्या सुडवंदर असो आनंद आनी समाधान पासरो. ससनाक आशिर्वादी जाल्ल्या आमच्या देवा तुका सदांकाल महिमा आनी वगळाप जावं. आमीन. पात्रून सांजुता देवा आमचे पासत विनातीक. पात्रून सांजुता देवा
आमचे पासत विनंती कर पात्रोन सांजुता देवा आमचे पासत विनंती कर बापाचे आणि पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावी आमेन. सांजुता देवाक मागणे या संसारी जेजो सैरानी धर्मद जाऊन असलेल्या बघीन जुता देवा या आमच्या मागण्या तू आमचे सवय मेळ जेजो सोडवंदार सोम वाळमोग तू जाणं दल्लोय ताच्या सोडवणीचे स्वार्थ तुवें पयस असलेल्या लोकांक गजयली क्रिस्ताच्या आनी मनशाकुळाच्या मोगान बरोवन तुवें रक्त साक्षाच्या मरणाद्वारे सर्ग आपणायलोय आनी अशें ह्या संवसारी जेजू लागीं तुका आसलेलो इश्टागतीचो बांद तुवें स्थिर केलोय बरीच कश्ट अडचणींनी सांबोवन निराशेच्या परिस्थितीन असलेल्यांचो तूं केरी ती शारती जावन आसाय तुजे मजतीचेर बरो वचून ही म्हजी गरजान हांव तुज्या पूर्ण शेता पातयेनीन आयलां. एक घडी भर दोळे धांपिया. आमकां कितें मागूंक जाय ह्या घडये सांजुता देवा द्वारे आमी मागया. प्रत्येक जण आमच्या पक्षीगेर फिरगसकुटमा खातीर आमचो पात्रो न्हू सांजुता देव मारिपात आमी मागया. आमच्या फिरगसकुटमांत एकवट शांती समाधान बरें मन राज जावचे खातीर राग मोसूर द्वेश फारीकपण असलें पयसवेच्या खातीर बरें मन आमचें तें आसचे खातीर आमच्या सगळ्या फिरगसकुटमा खातीर हरी एका वाड्या खातीर हरी एका कुटुंबा खातीर वाड्यांतल्या आमी एक घडी भर आमी मागया. सांजुता देवाक समर्पण केलें आमचें पवित्र ताळ आमचो पात्रोन तो आमकां बेसांवांनी भरून दी म्हूण मागया. आमच्या हरी एका कुटुंबा खातीर आमच्या भुरग्यां बाळां खातीर युवजनां खातीर मालगड्यां खातीर प्रायवंतां पिडेस्त भावंडां खातीर हांवें दळूत सांगलें जायतीं जाणां पिडेस्त आसात ह्या दिसांनी ताप मस्त जाणां कठीण ताप हरी एका कुटुंबांनी म्हणल्यार मस्त जाणां कसतात आनी प्रत्येक जावन भितर पिडेक वळख जावन आमचो भाव फिलीप दिपक ताप तकले सोडून एजे हॉस्पिटलांत आसलो ICUंत आसलो कालच्या दिसा वार्डाक शिफ्ट केला. ह्या भावाच्या बऱ्या भलायके खातीर मागया. आमची बहीण सेलीन फादर मुल्लास आस्पत्रेंत आसा तिच्या खातीर आनी एका हांवें सांगलें आमची बहीण पावनजेची खुटीनो ती फादर मुल्लास आस्पत्रेंत आसा तिच्या भलायके खातीर आमी मागया. सबाज जाणां घरांनी आसात आस्पत्रेंत जावन डिस्चार्ज जावन आयल्यान हांगासर आमचो शेजारचो आमचो भाव डिमेल्लो तोय घरा आसा ताच्या भलायके खातीर आमी मागया. आनी इतर सकट भावां भयणी खातीर पिडेस्तां खातीर विशेश तरान आमी मागया. कोणे आमचे लागीं मागूंक सांगलां मागता हांव बसयलां तांचे खातीर आमी मागया. ह्या पवित्र थाळार पातयेवन भक्तीपणान जायतीं भक्तीकाय येतात तांचे खातीर तांच्या तेसावां खातीर मागया. आनी जायतीं जाणां बरें मन दाखोवन हांगासर आमकां दान धर्म दितात. हांवें येदोळ सांगलें आमचो भाव लेस्टर माचेदो ताणें आमकां कुमो केल्या. आनी एक भाव मुंबय थावन पॅरीस फर्नांडीस लोना खातीर हांवें हांगासर सांगल्लें ताणें 25,000 बऱ्या मनान धाडल्यात ह्या भावां खातीर. आनी जायते दानी गांवांत परगांवांत आसात. आमच्या पवित्र थाळांत हांव जायतें बरेंपण जोडलेलें उपकारी मनान जायती कुमो करतात तांचे खातीर तांच्या कुटुंबा खातीर तांच्या बिजनेसा खातीर तांणी कडच्या हरी एका वावराचेर देवाची बेसांव मागया. म्हज्या मोतीर काळो कान्न म्हजो भावार्थ दंडळूंक पेसारच्या म्हज्या आत्म्याच्या वैरींक तूं तुज्या अपोस्तली पदवेन पयस धांवडे. हे वर्त्या सांता म्हज्या काळजाचे गुंडायतावन हांव तुका उलो मारता. आशा संडल्यान बरवस दिवचे केरी देणे तुका देवान दिला. म्हज्या जिणयेचे खांटे गुंटे म्हज्या काळजाचे कोर्सान हांव तुका भेटयता. तुज्या मोवाळ माई पासे नांवा तेगे तूं म्हाका मोगान आदर्सून सुदारसून वर. हांवें व्हडा पातयेन तुजे कडेन मागलो उपकार म्हाका जोन दी. अशें आमच्या सुमिया जेजूचे महिमे वंदना तुजे मजतीन अदीक आनी अदीक परगटलेलें जावं. आमीन. सर्वेस्पो तुमचे सवे आसो तुमचे सवे आसो. सर्वेस्पो देव बाब तुमकां आशिर्वाद दिवं आपल्या मुखामळाचो प्रकार तुमचेर फांगोन तो तुमकां माई पासान आनी काकुतीन वागो. दुलो बाय तो तुमचेर आपली नदर घालो आनी आपली शांती तो तुमकां दिवं. देवाचो एकलोच पूत जेजू क्रिस्त बापाच्या उजव्या वैभवान बसला आनी आपल्या बसवणे प्रमाणे संवसारा पर्यंत आमचे सांगात आसा. तो तुमचे सवे रावन तुमचे संरक्षण करूं तुमच्या मुखल्यान तो रावन तुमकां वाट व्हरूं
तुमच्या फाटल्यान दवरवा आनी तुमचे राखण कर. देवा पवित्र आत्म्या जेजूच्या सिसांग उसवाडान भरले तो तुमच्या देहाचे सर वाईट भस्मन उडव आणि तुमची जिनी आपल्या प्रकाशान परजळीत कर. आणि सरपद वेदा देव बाप आणि पुत्र आणि पवित्र आत्मा आपला आशीर्वाद तुमचेर वतो आणि तुमचे सवे सदा आसो. वचून याद क्रिस्ताच्या शांतीन आनी मोगान हांव तुमकां धाडटा. मोगा संदेश घेवन सोम्या आमी वेता तुझे कृपे बोळा रास तुझे परगटा मांसार ताण तुझा पोषण आमचे केला कृपे बेसावानी आमकां तुवें भरला. मोगा संदेश घेवन सोम्या आमी वेता तुझे कृपे बोळा रास तुझे परगटा मोगाळ पुता सवे हांव परमोरी आशीर्वादी आमकां. भगवन सांजो त्या देवा आम्हा पासत विनंती कर. भगेन कृष्णाचे कृपे निवार आमकां आमचे देवा आमच्या दुस्मनांतले बापाचे आनी पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नावी आमेन. दिव्यवाणी